इलेक्शन डिक्लेअर जातकर पणजीचे बायपोल डिक्लेअर जातकर एक 3-4 दिसानंतर तो आयिल्लो आनी आमच्या ऑफिसान भारतीय जनता पक्षाच्या ऑफिसान आयिल्लो आनी तो भारतीय जनता पक्षाची तिकीट मागतालो पणजी मतदारसंघांतल्यान बाय इलेक्शन लडपा खातीर. आमी कितें दुकान उगडी करून बसूना. समज काँग्रेस पक्षाचो आनी कोणी आमदार बी आशिल्ले येता जाल्यार आमी एखाद वेळ विचार करीत आशिल्ले. रेडीमेड आमकां उमेदवार कित्याक आमचे कडेन उमेदवार खूब आसात आनी ताका आमी स्पश्ट ना म्हणून सांगलें. तेन्नाच तो मागीर पडपा खातीर काँग्रेस पार्टीन गेलो. कोण निवडून येतलो? निवडून आमचे येतलो. सिद्धार्थ कुंकळकर पणजींतल्यान निवडून येतलो लोकांच्या आशिर्वादान आनी सपोर्टान. समजा बिमदा ते मागीर 23 तारखे नंतर पळोवया. पक्ष तेजो पक्षा बरोबर 15 लोक आसतले. तो आयलोच जाल्यार समजा पूण ते समजा बी ते आतां ना. आमी 23 तारखेक फूल उत्तर दिल्लें सगळ्या गोंयकारांक की आपूण जेन्ना सरकारान आसतलो तेन्ना आपल्या सरकारान बाबूश मनसेरात हो केन्नाच नासतलो म्हणून आमी बी ताका लागून भारतीय जनता पक्षान ताका तिकीट दिवना. तेज्या उतराचो आमी मान बाळगला आमच्या माजी मुख्यमंत्र्याचो. बाबूश खंय BJP ऑफिसांत सतीश धोंडाक मेळपाक गेल्लो. I went to BJP office. I met Dhond. Okay. Yeah, I got a good relation as far as Dhond is concerned. But what I discussed with Dhond, that Dhond knows and I know. So from where Tendulkar came to know what? केन्ना गेल्ले तुवें BJP? I went long time back. It is much before I resigned from Goa forward. Okay. अर्चित गेल्ले तुमी? No, I went. No, I see, Baba. I have got good relation with Mr. Satish Dhond. I have got good relation with everyone. So I went there basically to tell him that I'll be leaving this thing to join the Congress. पहिले म्हणाला दिगंबर कामत की दिगंबर येयलो म्हणून हे जावपाक CM जावपाक. आतां म्हणलेलें हांव येयलो म्हणून तिकेट मागता. फाल्यां म्हणटले गिरीश येयलो जाय जॉइन जावपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.